नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। आयतारा पर्वरी भिरांकूळ अपघात, कंटेनराक ओव्हरटेक करतना टॅक्सीकाराक आगताक मरण। मोरजेचो सैम वाचोवपा खातीर थळावे तरणाटे घालतले गणपतीक गाराणे। बागा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर थळाव्यांनी उडयलो बंद। परवानो नासतना चलयताले मसाज पार्लर। सांग्यार आयआयटी बरोबरूच येतली फिल्म सिटी प्रकल्पाचे प्रस्ताव घाल्यात। मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती। साखळे जाल्ल्या अपघातात 3 जाणांक जखमी, उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल। फुडलो तपास सुरू। आनी इनामां भेटवण सुवाळ्यात व्हीलचेअर व्हरपाक मेळूंक नाशिल्ल्या दिव्यांग खेळगड्यांक इनाम घेवपाची मुकली संद। देखून दिव्यांगाच्या हक्का खातीर झगडपी ड्रॅग संघटनेन केला निशेध। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आयतारा फांतोडेर पर्वरी भिरांकूळ अपघात जालो। कंटेनराक ओव्हरटेक करतना एका मोटारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो। ह्या अपघातात मोटार चालक संतोष दोड्डामणी हाका जाग्यारूच मरण आयलें। पर्वरे फांतोडेर परत एक फावट जाल्ल्या फेटल एक्सिडेंटान पुराय गोंयाक शॉक करून उडयला। काल फांतोडेर एक टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी 30 वर्सां पिरायेचो रामनगर बेते रावपी हो मनीस हो टॅक्सी ड्रायव्हर फांतोडेर आपली गाडी घेवन आपल्या घरा कडेन वयतालो। तेन्नाच एक ट्रकाक तो ओव्हरटेक करतालो। गाडी खूब स्पिडीन आसली आनी त्या स्पिडीन तो ओव्हरटेक करताना तेजो कंट्रोल सुटलो आनी जो सायडीक एक ट्रक पार्क केल्लो आसलो, हेवी व्हीकल आसली, तेजेर व्हरून मारली आनी गाडयेचो चुरा जालो आनी त्या चुऱ्याक तो आत्ताक मरण पावलो। हो सेकंड एक्सिडंट पर्वरी जाल्लो। तुमकां खबर आसतलें गेल्या एक म्हयन्या पयलीं एक टाटा नॅक्सॉन ईव्ही हेजो एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो। तितून 3 जाणांक मरण आयिल्लें त्या स्पॉटार। आनी ह्या स्पॉटाकून मातशें आयल्यान गौरी पेट्रोल पंपा कडेन हो एक्सिडंट जाला आनी हो एक्सिडंट इतको भिरांकूळ आसलो, तितून तो टॅक्सी ड्रायव्हर आसलो ताका ते आत्ताक मरण आयलें। हो 3:15 सुमार हो एक्सिडंट जाला आनी फुडलो तपास पर्वरी पोलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। मोरजेचो सैम बाप्पान वाचोवचो अशें गाराणें चवथीच्या 6व्या दिसा गणपतीक घालतले अशी म्हायती ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर हांणी दिल्या। व्हड व्हड बांदकामां दोंगर कापप तशेंच दर्यादेग वाठारांनी अतिक्रमणां करपाचें प्रमाण वाडल्या। हाका लागून गाराणें घालून हो प्रश्न गणपती बाप्पानूच आतां सुटावो करचो आनी गांव वाचोवचो अशें ह्या गाराण्या वरवीं सांगतले अशें शहापूरकर हांणी सांगलें। एक बरी सुरुवात जाली आणि चतुर्थीच्या काळात 6व्या दिसा मोरजीच्या ह्या युवकांनी आम्ही सगळ्यांनी एक विचार मांडला की देवाचो आशीर्वाद घेवचो आणि आपल्या गाव बचाव किंवा गावा भावी पिढी खातीर गाव व्यवस्थित सुरक्षीत दवरपाचो। जसो आमच्या जाणट्यांनी आमकां गाव दिला तोच गाव आम्ही पुढच्या पिढी खातीर जागृत तसोच दवरचो ह्या विचारान देवाचो आधार घेवचो। श्री मोरजाय देवीचो, सत्पुरुषाचो, आमच्या भगवती सप्तेश्वराचो, श्री मिलाग्रीस चर्चचो ह्या सगळ्यांचो आशीर्वाद घेवन फुडें सरचो आणि जेणे करून आमकां देवाचो पाठिंबा मेळ्ळो की आमकां लोकय आमच्या बरोबर येवचे, लोकांनी आमच्या बरोबर येवचो असं आमी आवाहन करतो। एक गावाची सुरक्षितता आमच्याच हातान आसा। म्हाका काय पडला त्याचा ह्या म्हाका माझ्या घरापर्यंत अजून काय येवन दसांक ना असो विचार आमी करया नाका। न जाणो केव्हा माझ्या घराकडे येवन ता पावताला आणि मगे आमी जागे जातलो तेव्हा खूप उशीर जाल्लो आसतलो। आमच्या भावी पिढीचो विचार करून आमी आमचो गाव सुरक्षीत दवरच्या खातीर वावुरया। आयज आमी एक बारीकशी सुरवात केल्या आणि ती सुरवात म्हाका तरी दिसता की जशी जशी मॅसेज पावतली सगळ्या लोकांचो आमकां सपोर्ट मेळटलो। कारण जी सुरवात जी आसा ती स्वता पुरती आमी केल्ली ना आसून की सगळ्या लोकां खातीर। तशेंच जर आज आमी फुडें सरना, आयज आमी ओगी बसता, कांयशें कारण आसता तें हांव उलयना आज,
खुबशे कारण आसता की लोक फुडें सरपाक सोदिना. बट ते जर कारण फाटी दवरून दुसऱ्यां खातीर जर आज आमी फुडें सरले तरूच आमी कितें करपाक पावतले. सो आयज आमी सगळ्यांनी हांगा मेळून डिसिजन घेतलेलें आसा की येता त्या आमकां एक बरो हे मेळ्ळा की चतुर्थीच्या 6 दीस आमी सगळे मेळटले, आमी गाराणे घालतले देवा कडेन आनी आमी फुडें सरतले. तशेंच लोकां कडेन म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. आमचो मोर्जी गांव तशेंच कांयशे गांव मांद्र्या ह्यो सेव करपाक आमकां सपोर्ट करपाचें. बागा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर घेवन थळाव्यांनी बंद उडयलो. परवानो नाशिल्ल्यान बेकायदेशीरपणान मसाज पार्लर चलयताले. लडकी चाहिए क्या असो प्रश्न एका थळाव्याक केल्या उपरांत थळावे आक्रमक जाले. देखून थळाव्यांनी मसाज पार्लर बंद उडयलें आनी मसाज पार्लराचे बॅनर काडून उडयले. हांगासर कितें चलतालें तुजें एक्झॅक्टली? तुवें हांगासर लोकलांक विचारलें लडकी चाहिए का लडकी क्रॉस मसाज देगा म्हणून, अशें कितें जाल्लें हांगासर? हांव विचारना, तेणें विचारलें दिसता. मसाज विचारलें दिसता, ते कितें खबर ना म्हाका. ते आमचें कितें आमच्या सुवाळ्यान मसाज जाता आनी कांय ना, इलिगल एक्टिविटीज कांय ना. पूण लोकल म्हणटा लडकी इधर मसाज देगा कितें म्हणटा, ताका अशें कितें खबर ना म्हाका. आतां तुमी सांगलें म्हणून आमी आमचे लायसन आसलें तुजे कडेन? लायसन केन्ना? लायसन ना तुजे कडेन, मागीर इलिगल को चलयताले विदाउट लायसन तूं? आं सो तूं आनीक हांगर येवं नाकाय आनी हांगर लॉक घाल आनी दिसूंक जायना हें ओपन आहा त्या बंद आसूं न्ही टोटल. आमकां नाका ही घाण, ही आमकां नाका न्ही. सांग्यार IIT बरोबरूच फिल्म सिटी येतली. दोनूय प्रकल्पाचे प्रस्ताव घाल्यात आनी ताचेर काम चालू आसा. IIT बाबतीत एका म्हयन्या भितर गुड न्यूज मेळटली अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. तशेंच जाणट्या लोकांचे उरिल्ले पेन्शनाचे पयशे सप्टेंबर मेरेन तांकां मेळटले अशेंय सुभाषाचें म्हणणें. हो प्रश्न आसा आयज IIT जातले, फिल्म सिटी जातली, प्रपोजल्स आमची चालू आसात. IITचो गुड न्यूज तुमकां एक म्हयन्या भितर मेळटलो. गोकुळवाडी सांखळी जाल्ल्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 4 चाकी गाडयेच्या मालकाचो दोळो लागिल्ल्यान ताणें फुडल्यान येवपी टेम्पो आनी दुचाकीक धपको दिवन एका दुकानाचेर धडक दिली. जखमी जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर GMCत दाखल केल्यात. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. ती गाडी आमच्या फुडें आसली आनी आमी तेंच्या फाटल्यान हाडले. फुडली आमकां ती गाडी दिसना, मागीर तेजेर धक्को मारलो आनी डायरेक्ट आमचे सायडीन आमचेर मारलो आनी तो वचून मागीर फुडें कंपाउंडाचेर आनी ती I-20 व्हरून ती शॉपाचेर आमचेर मारून. तुमी किती जाण आसली? तुमकां दोगांकूय लागला? तेका ना पोटाक लागला. बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडल जिखून नामना मेळिल्ल्या एके दिव्यांग खेळगड्याक सरकारा कडल्यान इनाम घेवपाची संद मुकली. हाचें कारण म्हणल्यार ज्या सुवातेर हो इनाम भेटोवपाची कार्यावळ जाल्ली त्या सुवातेर तांची व्हीलचेअर व्हरपाक मेळनाशिल्ली. देखून गोंय दिव्यांग हक्क संघटनेन हाचो निशेध केला. जाल्यार ह्या गजालीत लक्ष घालपाचें आश्वासन समाज कल्याण मंत्र्यान दिलां. इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझीस ब्रागान जात बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडलां जिखून नामना मेळिल्ल्या पॅरा ऑलिम्पिक्स खेळगड्यांचो रोख रक्कम दीत भोवमान जालो. पूण व्हीलचेअराचेर बसून आसपी पॅरा टेबल टेनीस खेळगड्यांक ही संद मुकली. हो हॉल वयल्या माळ्यार आशिल्ल्यान तांची व्हीलचेअर थंयसर पावनासली. देखून तांकां निराश जावन परतचे पडले. दिव्यांगाच्या हक्का खातीर झगडपी ड्रॅक संघटनेन हाचो निशेध केला. जेन्ना दिव्यांग खेळगड्यांचो भोवमान जाता तेन्ना तेंच्या खातीर सुवात चिंतून निवडपाक जाय आशिल्ली अशें संघटनेचे वांगडी सांगतात. In the Institute Mineral Baganda Hall, which is not accessible for persons with disabilities. Everybody in the government knows that this hall is not accessible for persons with disabilities. But the problem is today one of our sportsperson who is a wheelchair user, who is a international para player in table tennis, and he was being felicitated. He is also getting cash award today. He is on a wheelchair. He is an international level player. He is won gold medal and silver medals at the national level. But he cannot attend this function today because the Institute Mineral Baganda Hall is not accessible for persons with disabilities. Okay. Now, Minister Social Welfare, Minister Art and Culture, all of them are aware that this person is being felicitated. SSG is aware he is being felicitated.
but still, and they know that Institute Minezis Braganza is not accessible for persons with disabilities. Still, they are having this function in Institute Minezis Braganza. Disability Commissioner last year had issued instructions to the Institute Minezis Braganza to make the Institute Minezis Braganza accessible for persons with disabilities. But even after 1 year, nothing. The Institute Minezis Braganza has not been made accessible. About this, and we will be filing necessary criminal action for insult to persons with disabilities. Just for the knowledge of all, insult of person with disabilities is a violation of Section 92 of the Disability Act 2016. Just a few days back, Honorable Chief Minister and Honorable Art and Culture Minister inaugurated the Reis Magus Panchayat building costing 1.5 crore, which is also not accessible for persons with disabilities. Okay? So how is the government giving permissions for these structures? How is the government inaugurating such structures? How is the government organizing programs in such places which are not accessible for persons with disabilities? We have taken very strong cognizance of it, and if required now, the only option left for us is to approach the High Court on this matter. आज पळोवन गेल्यार परत आनी एक तांचो रायट्स वायलेट जाला आनी तांचो इन्सल्ट जाला. हांगा 2 मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर आणि मिनिस्टर फॉर आर्ट अँड कल्चर. ही आर्ट अँड कल्चराची बिल्डींग इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा which is not having any infrastructure like lift or ramp for persons with disabilities. ह्या बिल्डिंगांनी ह्या मंत्र्यांनी डिसायड केलें, कितें तकली वापरून म्हाका कळना, की दे वील फेलिसिटेट द स्पेशल ऑलिम्पियन्स ऑफ गोवा who represented India and won gold, silver and bronze medals in Special Olympics in Berlin. म्हणजे हे जे गोंयकार आमचे आसा तांणी देशाक रिप्रेझेंट केलें, देशाचो मान वाडयलो, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आनी ब्रॉन्झ मेडल आमकां हाडले. तांचें फेलिसिटेशन करपाक तांकांच फेसिलिटी दिवन हांगा वयर येवपाक. एक तातूंचो बाब लॉयड फेर्नांडीस, जशें बाब आवेलिनान सांगलें, ही इज ऑन अ व्हीलचेअर, ही इज नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन. ताणें जेन्ना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक हें सांगलें की आय कॅनॉट अटेंड, ते म्हणूंक लागले सेंड अ रिप्रेझेंटेटीव. वॉट इज दीस? म्हळ्यार हांकां तकली ना तें आमी जाणा आशिल्लें, हांकां काळीजूय ना. डू दीस पीपल नॉट हॅव एनी हार्ट? हाव कॅन यू टॉक लायक दॅट? सो जशें बाब आवेलिनान सांगलें, अँड वी फुल्ली सपोर्ट हिम. दीस इज अ वायलेशन ऑफ लॉ आनी हो परत आतां जावपाक दिवंक जायना. सो वी वील सपोर्ट हिम इन एनी क्रिमिनल एक्शन दॅट ही टेक्स. अकाउंटेबिलिटी शूड बी फिक्स आनी हे अवेरनेस जावंक जाय की यू कॅनॉट वायलेट द रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अगेन अँड अगेन. आनी आम आदमी पार्टी तर्फे म्हजो डिमांड आसा की सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर दोगांयनी लॉयड रॉड्रिगेसाच्या घरा वचून ताका तो कॅश अवॉर्ड दिवचो. दॅट वील बी करेक्ट जस्टीस इन दिस केस. ह्या एकूण प्रकाराबद्दल समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाक प्रश्न विचारलो. सगळे इमारतीचे ऑडिट जावपाचे आसा. ज्या इमारतींनी दिव्यांगा खातीर सुविधा ना त्या इमारतीत सगळ्यो सुविधा येतल्यो. इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांझाचो हातून आस्पाव आसा अशें मंत्री फळदेसायान सांगलें. आज तुमी उदोळ विचारताले की हो हॉल एक्सेसिबल ना. आमकां हें आसा अश्यो खुबश्यो बिल्डिंगो तुमी सगळेच एका वर्सा भितर हांव घेवन डिपार्टमेंट घेवन 1.5 वर्स जाल्लें आसा. म्हाका दिसता आमी खुबश्यो बिल्डिंगो एक्सेसिबल केल्ले आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी हे बिल्डिंगेचे ऑडिट केल्ले आसा. एज फास्ट एज पॉसिबल वी वील ट्राय टू गेट ऑल दीस मेड एक्सेसिबल. कारण एक वर्सा भितर सगळें शक्य जायना. सो आमची ही म्हाका दिसता की आमी वी हॅव टेकन अप द वर्क ऑफ दीस. कळ्ळें? सालिगांव पंचायतीचेरूय तेणी हें काडलां की थिंगाय तशें करूंक ना, म्हणजे पर्सन फ्रेंडली करूंक ना. खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे बिल्डिंग रेस मागोस हे नये बिल्डिंग इनॉग्रेट जाला पळय. बिल्डिंग आसतल्यो फक्त 1-2च न्हय. आमी कोऑपरेट करपाक जाय. हे जे NGOज आसात ते NGOज तुमी कोणा कडेन वचात. गेले ते 1 वर्सात जर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी आमचे स्टेट कमिशनर पर्सन विथ डिसेबिलिटी कितले प्रमाणात काम केला हाचे पयलीं केन्ना आवाज आयलोच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. बानोड्या फोंडेच्या उड्डाण पुलाचेर क्रेन आणि कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रका मदीं अपघात जालो. क्रेन चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान क्रेनीन कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रकाक नेटान धपको दिलो. हातूंत क्रेन चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयात दाखल केला.
जाल्यार हेर वाहन चालकांक किरकोळ दुखापत जाल्या. फुडलो तपास चालू आसा. एक्चुली आमची जी मिक्सर आसा तो खाली करून येतालो आनी फुडल्यान ती क्रेन येताली. एक्चुली ती वन वे हो ब्रिज, पूण ती क्रेन फुडें शार्प टर्न आसल्या कारणान त्याचो कंट्रोल आयला आनी तेणी रॉंग सायडी हाडून आमचे गाडयेक मारली. एक्चुली कितें आसा, हो रोड आसा तो पयलीं पासून डिस्प्युटो आसा. म्हणजे कशें हांगा खूब मेजर एक्सिडेंट जाल्या. कर्व जाला, कर्वा लागून हेंच्यांनी मागीर स्पीड ब्रेकर घातला. त्या स्पीड ब्रेकरचेर सुद्दां गाडी वायब्रेट जाता. बारीक टू व्हिलर सुद्दां आतां सुद्दां 2-4 गाडयो पळयला तुमी. सो म्हाजी एक एडमिनिस्ट्रेशना कडेन मागणी आसा की ह्याच जाग्यार आतां खूब एक्सिडेंट जाला, तेणें कितें तरी करून हो कर्व कसो काडूंक गावता काय हें कर्व कमी करूंक गावता हें मातशें पळोवचें. कित्याक आज नशिबान कोणाक जिवीत हानी जाली ना, पूण हें जर आनी मातशी जिवीत हानी जाली जाल्यार तें मेजर जातलें. बिंबल निरंकाल हांगाच्यान लोटली पणजे वचपी कदंबा बसीचो आयतारा सकाळीं शिरोड्या साखरवाळ हांगा अपघात जालो. ड्रायव्हराचे स्टेरिंगा वयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मोकली. ह्या अपघातांत 11 प्रवाशी जखमी जाल्यात. एक प्रवाशी चड गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसीत भरती केल्या. जाल्यार कांय प्रवाशांक मडगांव उपचारा खातीर दाखल केल्यात. जाल्यार कांय प्रवाशांक किरकोळ मार लागिल्ल्यान तपासून घरा धाडल्यात. आज आमगेल्या दिगोळ वाड्या वयच्यान वाया शिरोडेच्यान कुट्टाळच्यान पणजे वता ती कदंबाक हांगा एक्सिडेंट जालो सकाळीं 7 वरांचेर. आनी तितूंत म्हागेल्या वाडाची दिगोळांतली भरपूर जाणां जवळ जवळ 20 लोक आसले आनी तितूंत जवळ जवळ 11 जाण आमगेली इंजर्ड जाली. चड जाण एक टेक मातशी मेजर लागली. तेन्ना म्हाका कोणी तरी फोन करीन फुडें हांव सकाळ फुडें हांगा पावलो. तेन्ना एक्सिडेंट केली तेजे पयलीं आमच्या हेल्थ सेंटरान शिरोड्या सगळ्या शिफ्ट केल्ले आनी हांवें तेजे नंतर हांव वचोन पळयलें जाल्यार सगळ्या दोतोरांनी बरी काळजी घेवन सगळे विचारपूस केली. तितूंतले आतां टोटल 11 जाणांक आमगेल्या इंजर्ड जाल्ले आसात. हो जो हांगचो 5 हो आसा हो एक्सिडेंट झोन आसा सामको. सरकारान लक्ष दिवपाचें आसा की रुंदीकरण ह्या 2-3 म्हयन्यां जवळ जवळ 3 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हो रुंदीकरण हे करून हांगा लोकांक बरी सुविधा दिवची मागणी आसा सरकारा कडेन आनी हांव आमच्या आमदारा कडेन बी हें मांडटलो. आज सकाळी जी बिंबळ निरंकालच्यान बस वास्को पणजी वचपाक सुटलेली, हे बसीक शिरोड्या साखरवाळ हांगा अपघात जालो आनी त्या अपघातांत त्यांनी कदंबा बस जी आसली ती तेणी चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी तेणी झाडाक धपको दिलो. त्या धपके बराबर जवळ जवळ 11 प्रवासी जखमी जाले बसीन आसलेले. ज्यो ग्रामीण भागाच्यो महिला आशिल्ल्यो त्यो महिला आपले माटोळी सामान आनी हे घेवन बाजार करपाक वयताली तेन्ना ही जी महिला जावं हे लोक आशिल्ले ते 11 जाण जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां उपचारा खातीर तांकां पयलीं कारा शिरोड्या आयले. थंयच्यान तांकां सिरियसनेस आसल्या कारणान थोड्यांक 6 जाणांक मडगांव पावयले आनी एकट्याक जीएमसी पावयलो आनी तितली 4 जाणांक काराक शिरोड्या हांगा उपचार करून घर धाडलेले आसा. तांकां किरकोळ मार लागले म्हणून तांकां घर धाडलेले आसा. हेचो तपास फोंडा पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. दवल्ले वाठारांतल्या कुमरा झरीकडेन गणपती विसर्जन करपाक सुमार 400 परस चड भाविक येतात. भाविकांनी फुलां आनी हेर साहित्य उडोवन झर प्रदूषित करची न्हय अशें आवाहन नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान केलें. आयतारा दवल्ले वाठारांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या कुमरा झरीचें उक्तावण केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. आमचे गणपती विसर्जन करताना आमची शेजारची जी झर आसलेली कितलींशीं वर्सां त्या झरीन सगळे गणपती आमचे विसर्जन जाताले आनी खंय तरी ती झर प्रदूशण जाताली. ते झरी भितर लोक फुलां उडोवप कितें उडोवप आनी खंय तरी तें पळोवपाक बरें दिसनासलें. तर आमकां खुबश्या लोकांनी सांगलें की तुमी ही झर इतली बरी आमच्या जाणट्यांनी पयलींच्या सांबाळून दवरल्या. तितून लोक पयलीं न्हाताले. म्हाका दिसता की पयलीं कोणी तरी आंगाक खरूच जाली कितें जाल्यार लोक ते न्हाल्यार ते बरें जाताले अशें म्हूण जाणटेले सांगताले. ती झर आमी सांबाळून दवरपा खातीर आज आमी प्रयत्न केला आनी तेच्या खातीर आमचे फिलोमेन कोस्ताक हांवें म्हटलें की हांगासर सायडीक एक गणपती विसर्जन करपाक आमी कितें तरी करुया म्हणून. तशेंच आमचे फ्रांसीस डायज हांगासलो पंच आहा तेणी म्हटलें तर बरें आहा तुमी हें करता जाल्यार थंय सायडीक करुया म्हणून. तेंच्या सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी ह्या सपोर्टान सगळें काम जालां. सगळ्यांचे हितून हातभार आसा, पंचायतीचो हातभार आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ह्या जाल्ले कडेन आहा. आमचे WRAचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकराक हांवें सांगलें की आमकां अर्जंट चवथी पयलीं जावपाक जाय. तेणे आमचे JE आनी AE तांकां दोगांयक कुडचडकर आनी पॅट्रिका आपोवन दवरले आनी ह्या चवथी पयलीं काम जावपाक जाय म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें. त्या प्रमाणे जाता तितलें फास्ट तांच्यांनी काम केल्ले कडेन. हे गणपती विसर्जन करपाक
आमचे शेजारचे मडगावचे आकेचे जावं रुमडामळ जावं दवल्ले फातोडा सगळे लोक येतात हांगासर जवळ 300-400 गणपती हांगासर येतात. सगळ्यांनी एक काम करचें की ही प्रदूषण करची न्हू, फुलां बिलां भितर डोवपाची न्हू. प्रत्येकान खंय तरी आपली फुलां ही आपूण खंय तरी ती व्हरची आनी ती माडाक बिडाक घालची, दर्यान उडोवपाची न्ही. पयलीं एक पद्दत आसलेली की फुलां नाल्ल आहा ते दर्यान उडोवपाचे, पूण खंय तरी आतां दर्या बी झरी बी प्रदूषण जावपाक लागला. तर लोकांनी खंय तरी समजून घेवपाक जाय की आपली फुलां खंय तरी झाडां पानां घालतलो आपूण अशें करचें आनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचे आनी हें करचें. आनी हांव सार्वजनीक गणपतीचे सगळे मंडळां आहा तांकां विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी सिस्टमॅटीक हांगा करचें, कित्याक हांगाच्या लोकांकूय दिसपाक जाय की बाबा आमचे गणपती हिंदू येता आनी बरें सिस्टमॅटीक करता म्हणून. अशी तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहा. चवथी निमतान आयतारच्यान दिवचले माटोळेचो बाजार भरला. माटोळेक लागपी फळां फुलां व्हडा प्रमाणांत बाजारांत उपलब्ध जाल्यात. माटोळेच्या वस्तूंची खरेदी सुरू जाल्या. चवथीचे आदले दीस म्हणल्यार सोमाराक खरेदीक नेट येतलो असो विश्वास विक्रेत्यांक आसा. बारीक बारीक सांजचे पळय आतां गिरायक जाता. पयलीं सारकें कांय ना आतां गिरायक. माल गावना, उजो बीन पडलो. अंदू रानांक उजो पडल्या कारणान काय माल येवंक ना. पण गेल्या वर्सा परस मातशें म्हारग आसूं. पण म्हाका एक सांग बाबा, फाल्यां पर्यंत कशें कितें वातावरण आसतलें बाजारांतलें? म्हारग नासलें. पण हे आतां जी रानांतली फुलां फळां हाडटा न्हू ती खंयसरल्यान हाडटा तुमी? रानांत पण खंय हांगासर हांगाच्यान कोण घेवन येता. म्हणजे पावसाचो बी कितें परिणाम तुमचे? पावसा खातीर काय जावंक ना न्हू. चवथी निमतान सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. मंगलमुर्ती गणपती बाप्पाचें आगमन जावपाक फकत 2च दीस आसात. चवथी निमतान आयज आयतारच्यान दिवचले माटोळेचो बाजार भरला. बागायती आनी रानवटी फळां फुलां सयत माटोळेक लागपी वेगवेगळ्यो वस्तू बाजारांत व्हडा प्रमाणांत विकपाक उपलब्ध आसात. आयज सकाळीं मातसो पावस पडलो, ताका लागून गणेश भक्त आनी विक्रेते कांय प्रमाणांत नाराज जाले. पूण ताचे उपरांत मात कडकडीत वत पडिल्ल्यान गणेश भक्त आनी विक्रेत्यांची नाराजी पयस जाल्ली आसा. आयज माटोळेचें सामान विकत घेवपाक फावो नेट येवंक ना, तरी लेगीत फाल्यां सोमारा माटोळेचें सामान विकत घेवपाक बाजारांत प्रचंड प्रमाणांत गर्दी जातली असो विश्वास विक्रेत्यांक आसा. रानवटी फळां फुलां पैकी कांय रानवटी फळां फुलांचे दर मातशे वाडिल्ले आसा, तरी लेगीत गणेश भक्त व्हडा उमेदीन ह्यो वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या कुशळ फुडारपणा खाला भारत देशान संवसारभर नांव जोडलां अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांणी उक्तायलां. भाजपाच्या सेवा पखवाड्या निमतान दिवचलच्या भलायकी केंद्रात आयोजित कार्यावळीत दोतोर उलयताले. ताचे पयलीं आमदारांच्या हस्तुकी भलायकी केंद्र तशेंच पुलीस स्टेशना कडेन झाडां लायलीं. उपरांत भलायकी केंद्रांतल्या दुयेत्यांक फळां वाटलीं. केन्नाच वेस्टेड इंटरेस्ट नसता ताका आनी ताचें काम करपाची जी स्टायल आसा ताचे रातून दिवस काम करचें आसा. आमी अशा मनशा कडेन गणपती कडेन मागया, फाल्यां 2 दिसांनी चवथ येयल्ली आसा की हाका बरें आयुश्य दी, ताचें बरें हेल्थ रावूं आनी तेणी अशें देशा खातीर खूब फुडें करपाक ताका देवान असो चान्स दिवं. आनी हो चान्स फक्त देवानूच दिवंक जाय न्ही तर आमी सगळ्यांनी दिवंक जाय. आमी सगळ्यांनी ताच्या फाटल्यान रावपाक जाय. आनी हो असो लिडर आसा तेन्ना ह्या लिडराचेर आमी विचार करतना केन्ना पार्टी रिलीजन अशें कांयच चिंतना. हाका सगळे जाण मोदी म्हणटूक सुनी सगळे जाण फॅन असतात आनी असो हो लिडर आमकां घातले. आमकां परत एकदां सांगता, आमच्या भारत देशाची जी 10व्या स्टेजीचेर आमी आसले इकॉनॉमिकली, ती आज 5व्या हेचेर आयिल्ले आसा. आमी परत एकदां मोदीक सपोर्ट करून निवडून हाडया आनी 5व्या वयल्यान आमी 3ऱ्यार हाडया. आज आमची बाकीची एक टायम असो आसलो की भारत देश एक डेव्हलपिंग कंट्री म्हणटाले, पूण आज ना. बाकीचे देश भारत देशा कडेन मदतीचो हात मागतात. कोवीड टायमार कितलेशेच लोकांक आमच्या देशान वॅक्सिन दिवन मदत केल्ली आसा. कार्यक्रम फोर्टनायट आसा आयच्यान सुरू जाता एक्चुअली तो.
तातूंत आमी हेल्थ मेळावा घेवपाचे, ऑर्गन डोनेशन अशे खूब कितें कितें नॅशनल प्रोग्राम्स आमी जनतेवर समोर हाडपाचे आसा. तातूंत क्लिनलीनेस ड्रायव्हूय आसा आनी ब्लू स्काय म्हणून, म्हणजे ब्लू स्काय ग्रीन एनवायरमेंट म्हणून आसा, ते आज आमी हांगा केला आसा. म्हजो मतदारसंघ उमेदीन आसा जाल्यार हांव उमेदीन. बारीक बारीक गजाली खातीर जनता म्हाका संपर्क करता आनी हांव एक आमदार ह्या नात्यान जनतेचे वेळार प्रश्न सुटावे करता, अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें. मुरगांवच्या जनतेक ताणें लाडली लक्ष्मी आनी मुख्यमंत्री मजत निधी पत्रां वाटलीं. I still maintain that, and that you can see the happiness on my face today. कित्याक म्हाका मेन कितें आसा, आयज म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हॅपी आसूंक जाय. आयज म्हाजो एकूच उद्देश आसा, जे पर्यंत म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हॅपी ना ते पर्यंत हांव हॅपी रावंक शकना. आनी म्हाजें कशें जाल्लें आसा, कंटिन्युअसली आय एम विथ द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांचे जो इश्यू आसा, आयज तांकां कशें जालां, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक दे फील तांकां म्हाजेर एक हक दिसता. संकल्प म्हणल्यार आपलो, तो आमचो घरचो, तो आपल्या घरान आमचो भुरगो अशें लोक काडटा, म्हाका डायरेक्ट कॉल करता. म्हाका कोण मदीं मिडलमॅन ना, कोण ना, म्हाज्या ऑफिसांचो न्हू, डायरेक्ट लोक म्हाका कॉल करता आनी आपलो इश्यू प्रॉब्लम कितें आसा ते म्हाका सांगता. इवन तांकां ग्रास कटींग जाय जाल्यार लोक डायरेक्ट म्हाका कॉल करता. तांकां फॉगिंग मशीन जाय जाल्यार लोक म्हाका डायरेक्ट कॉल करता. एम्बुलन्स जाय जाल्यार हर सेकंड कसलो इश्यू जो बारीक इश्यू, दॅट इज द डायरेक्ट टच वॉट आय हॅव विथ द पीपल. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.